नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय घर आणि सहकार मंत्री अमित शहा आयज हरियाणा राज्याच्या भेटेर आसात. आयज तांणी हरियाणाच्या हिसार वाठारांत महाराजा अग्रसेन वैजकी महाविद्यालयात नव्यान उबारिल्ल्या अतिदक्षता विभागाचें उक्तावण केलें. तशेंच ह्या कार्यावळी मजगतीं तांणी महाराज अग्रसेन हांच्या भव्य पुतळ्याचें लेगीत अनावरण केलें. त्या भायर महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाचो तांणी बुनयादी फातर बसयलो. ह्या कार्यावळीक तांच्या सयत हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी तशेंच हेर राज्यमंत्री हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देशांत फाटल्या 10 वर्सांच्या काळात भलायकी क्षेत्रांत अविश्वसनीय विस्तार जाला अशें घरमंत्र्यांनी सांगलें. 2014 मेरेन देशांत फकत 7 एम्स हॉस्पिटलां आशिल्लीं ती आयच्या काळात 23 जाल्यात. हे विशीं तांणी खोस उक्तायल्या. में से 6 भी अटल जी के टाइम में बने थे. कांग्रेस के टाइम में एक ही राजकुमारी अमृत कौर बनाकर गई थी. इसके बाद 6 एम्स अटल जी ने बनाए और आज 2024 में 23 एम्स है. वो बताता है कि कितनी व्यवस्थाएं बढ़ी. मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी और इससे बढ़कर 2 गुना होकर 766 हुई. 51,000 MBBS की सीटें थी बच्चों के लिए और 1,15,000 सीटें हो चुकी है और 85,000 सीटें ये 5 साल में हम बढ़ाने वाले हैं. 2 लाख सीटें. हर साल 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनकर देश के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर आए. म्यानमारात शुक्रारा आयिल्ल्या भिरांकूळ भूंयकांपात मरण आयिल्ल्या लोकांचो आंकडो वाडून 1700 परस चड जाला. तशेंच दुखापत जाल्ल्या लोकांचें प्रमाण 3,400 परस चड नोंद जाला. ते भायर सुमार 300 लोक आजुनूय बेपत्ता आसात. शेनवारा लेगीत म्यानमारच्या कांय वाठारांत भूंयकांपाचे झटके जाणवले. थंय आयिल्ल्या भूंयकांपाक लागून लोकजीण अस्तव्यस्त जाल्या. थंय सुरू आशिल्ल्या बचाव अभियानात सक्रीय वांटो घेवपा हेतान भारत देशाच्या विदेश मंत्रालयान भारतीय लष्कराच्या जोड पालवान ऑपरेशन ब्रह्मा मोहीम राबयल्या. ह्या मोहिमे अंतर्गत देशाचे राष्ट्रीय आपत्कालीन बचाव पथकाचे पंगड तशेंच सोद घेवपी पंगड म्यानमारच्या वेगवेगळ्या वाठारांत लोकांक ढिगाऱ्या पोंच्यान भायर काडपाच्या कामात तशेंच बेघर जाल्ल्या लोकांक आलाशिरो दिवपाच्या कामात हातभार लायतात. वक्फ बिलाचेर जावपी संशोधनाक केरळ कॅथोलिक बिशप कावन्सिलान तेंको दिल्या उपरांत केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू आनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी केरळ कॅथोलिक बिशप कावन्सिलान केल्ल्या सुचोवणेक येवकार दिला. केरळ कॅथोलिक बिशप कावन्सिलान एक पत्र उजवाडाक हाडून ह्या संशोधनाक तेंको जाहीर केला आनी केरळच्या खासदारांनी हे विधेयक संसदेत मांडल्या उपरांत ताका तेंको दिवपाचो उलोय तांणी मारला. केरळातल्या शेकड्यांनी पीडित कुटुंबाच्या संपत्तीचो सोद आणि सुरक्षा जावची अशें ह्या पत्रात नमूद केला. देश का भला के लिए है और वक्फ कानून पास होने के बाद खास करके मुसलमानों में जो गरीब तबके के लोग हैं, महिला हैं, बच्चों हैं, सबके लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और देश के लिए भी ये बहुत फायदा वाला कानून है और इसको सब लोग मिलकर के समर्थन करना. आयज ईद उल फित्र ह्या निमतान पुराय गोंयांत मुस्लिम भावांनी शांतताय, मनीसपण आनी एकचाराचो संदेश दीत ही परब मनयली. फाटल्या 1 म्हयन्या सावन उपास करतल्या ह्या मुस्लिम भावांनी गोंयांत वेगवेगळ्या सुवातांचेर एकठांय येवन ईद उल फित्राची खोस मनयली. 700 वर्सां पोन्ने फोंडेच्या साफा मशिदींत मुस्लिम भावांनी नमाज पठण केलें. ईदाच्या निमतान मशिदीचे इमाम जुनैद अहमद कादरी हांणी समेस्त गोंयकारांक परबी भेटयली. रमज़ानुल मुबारक जैसा अजीम मुक़द्दस मुतबर्रक महीना अता फरमाया. हमने 30 रोज़े रखे. 30 रोज़े 29 रोज़े जो भी चांद के हिसाब से अल्लाह ने हमें अता फरमाया, हमने रोज़े मुकम्मल किया. उसके बाद फ़ौरन अल्लाह करीम ने वो रोज़ा रखने के बाद फ़ौरन ईद सईद जैसी मुक़द्दस खुशियों से हमें नवाजा. आज ईद का दिन है. आज का ये मुक़द्दस दिन एक दूसरे के लिए दुआ करने का दिन है, एक दूसरे की मदद करने का दिन है. और आज के इस दिन हमने खुसूसी तौर पर हमारे मुल्क के लिए दुआ की कि अल्लाह करीम हमारे मुल्क में अमन व अमान अता फरमाए, हमारे मुल्क को तमाम किस्म के ख़तरात से महफूज फरमाए, जल्ल जलालहू शहर गोवा में अमन व अमान अता फरमाए, एक दूसरे में इत्तेफाक को इत्तेहाद अता फरमाए और हमें मिलजुल कर मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए, सहूलतें फराहम किया. अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि आज के दिन अल्लाह करीम हमारी इबादतों को, नमाज़ों को, सदका व खैरात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल गुढीपाडव्याच्या निमतान साखळे हांगा नुस्तें बाजार प्रकल्पाचो बुनियादी फातर बसयलो। तशेंच ह्या वेळार तांणी साखळे जावपा आशिल्ल्या हेर उदरगतीच्या कामांची घोषणा केली। साखळेची उदरगत करतले जाल्यार लोकांचे सहकार्य महत्वाचे आसा असो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो। आयज वो फिश मार्केट जाला त्याचं एक्सटेंशन मार्केट हे आनी एडिशनल जातले। कालूच आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या त्या प्रमाणे काडा मार्केट हे खूप तेंपार तुमच्याकडे हँडओव्हर जातले आणि ते काडा मार्केटूय बी म्युनिसिपालिटीचे मार्केट जातले, जेणे करून एडिशनल इन फ्युचर ते डेव्हलपमेंट करपाचें आसत किंवा बाकीचो ताचो विचार जातलो। फुडें बांदिल्ले 10-15 वर्सां पयलींचे मार्केट लिकेज जावपाक लागला, तेकाय रिनोवेशन्स आनी मेजर रिपेअर्सची गरज आसा, तोय प्लॅन हातात घेवपाक सांगला। आयज म्हाका दिसता वार्ड नंबर 1 वेरियस डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाजे इनॉग्रेशन आसा, ते वेवस्थीत त्या डेव्हलपमेंट जातले। त्यान भायर आमचो फ्रॉम होंडा टू हॉस्पिटल आणि फ्रॉम बस स्टँड टू शिवाजी पुतळा हे दोनूय बेगिनात बेगीन टेंडर जातले। टेंडर जाल्ल्या कारणान हांव तर मागता की सगळ्या समेस्त साखळेकारांनी सहकार्य करीत जाल्यार विदीन 1 इयर आमी हे दोनूय एक्सटेंशन ब्युटिफिकेशन आमी ताका म्हणटा नाव आत्तां आमकां साखळेच्या ब्युटिफिकेशनाचेर काम करपाची गरज आसा, कारण ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सगळे कंप्लीट जाला, बट ते ब्युटिफिकेशन जर करचे आसत जाल्यार साखळेच्या लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा। राजश्री क्रिएशन्स ही संस्था 25 ते 27 एप्रिल 2025 मजगती त्रिवेणी गोवा 2025 ही कार्यावळ आयोजित करपाची आसा। ही कार्यावळ पणजेच्या कला अकादमीत, मडगांवां रवींद्र भवनात तशेंच फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजित जातली। ह्या वेळार राजश्री क्रिएशन्स गोंयकारांक कोंकणी, मराठी आनी हिंदी भाशेंतल्या वेगवेगळ्या संस्कृतीक कार्यावळींची मेजवानी दितली। आयोजित कार्यावळी विशीं पत्रकार परिशद आपोवन त्रिवेणी गोवा 2025 आयोजन समितीचे अध्यक्ष तशेंच गोंयचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी संस्थेच्यो संचालिका प्रज्ञा परेश नायक हांच्या सयत सविस्तर म्हायती दिली। क्रिएशन हांच्यांनी आज 25 एप्रिल ते 27 एप्रिल आमी घेवन येतात। त्रिवेणी म्हणल्यारूच तातूंत भितर नाटक आसतलें, तातूंत भितर संगीत आसतलें आनी तातूंत भितर चित्रपट आसतलो। चाणक्य हे नाटक अविनाश विश्वजीत यांच्यानी कंपोजिशन केल्ली, संगीत बेला शेंडे ह्या आणि रोहित ह्या कलाकारांच्या माध्यमांतल्यान संगीताची महफील आणि नाचूया कुंपासार हे आमचे गोयचे चित्रपट फिल्म ह्या 3 दिसां भितर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर अर्थास कला अकादमी, रवींद्र भवन मडगांव आणि राजीव गांधी कला मंदिर हांगा आमी आयोजीत केल्ले आसात। उद्देश एक आसा की हे सगळें करपाचें कारण जसो स्वाभिमान पुलीस एवॉर्ड्स, स्वाभिमान राजश्री क्रिएशनान गेली कित्येक वर्सां घडोवन हाडटात, हो जो त्रिवेणी गोवा 2025 जो कार्यक्रम जो आसा तो दिव्यांगां खातीर आधार करपा खातीर, तांकां मदत करपा खातीर, तांकां तेंको दिवपा खातीरूच आनी तांकां एक मुखार वचपा खातीर एक खारीचो हातभार उबारपा खातीर हो एक कार्यक्रम आमी घडोवन हाडिल्लो आसा। आंध्रा संगम ह्या पणजेच्या संस्थेन वर्स पद्धती प्रमाण काल आपल्या वर्सुकी उगादी कार्यावळीचें आयोजन केलें। ही कार्यावळ पणजेच्या कला अकादमीत आयोजीत जाली। ह्या कार्यावळींत गोंयांत स्थायीक जाल्ले तेलुगू समाजाचे लोक एकठांय येवन आंब्याच्या हंगामाची सुरवात मनयतात। ह्या उत्सवा वेळार तेलुगू समाजाचे लोक आपले घर आंब्याच्या पानांनी सजोवन आंब्याचे वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तयार करून हो सण मनयतात। कला अकादमीत जाल्ल्या कार्यावळींत तेलुगू समाजान संगीत, नाच तशेंच हेर संस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन करून गोंयच्या तेलुगू समाजाक ह्या परबे निमतान एकठांय हाडले। आनी आतां निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।